टॅक्सीवाल्यांक आंदोलन करपाक पुराय हक्क आसा। सरकारान आपली हुकुमशाही चलोवन सवलती फाटीं घेवपाची धमकी टॅक्सीवाल्यांक दिवची न्हय। हे पयशे सरकाराचे स्वताचे न्हय, हातूंत जनतेचोय पयसो आसा। सरकारान असल्या रितीची हुकुमशाही चलोवची न्हय म्हण मागणी फोंडेचे आमदार रवी नायकान केल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। जे कसले जर लोकांची मागणी आसा, डिमांड आसा, आमच्या भारतांत प्रत्येक लोकांक अधिकार आसा की सरकार तर आयकना जर रस्त्यार येवपाचें। म्हणजे त्यो मागण्यो ज्यो आशिल्ल्यो टॅक्सी ड्रायव्हर, टॅक्सी ओनर हेंच्यो मागण्यो ज्यो आशिल्ल्यो ते मागण्यो मागपाक तांकां अधिकार आसा। पूण सरकाराक तेजे इतले सरकार जे आसा, मनोहर पर्रीकर जावं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सुनील ढवळीकर हेणी तेंचेर धडपडपाचे प्रयत्न करचे न्हू, तेजे चेपण हाडपाचे प्रयत्न करचे न्हू। तांकां रस्त्यार येवन मागणी कित्याक घालून मागणी घेया तेंच्यो, ते म्हणटा जर घडोवन नाका, स्पीड ब्रेकर नाका जाल्यार तेजो उपाय कितें काडचो। पूण तांकां रस्त्यार येवपाक जे आसा ते हाडोवपाचे आनी हुकुमशाही करपाची, आनी ते सगळे येतात ते गरीब हितूंच्यान येतात। ड्रायव्हर जितले येतात ते गरीब हितूंच्यान येतात, घराण्याच्यान येतात, आनी ते पोटा लागून सगळे काडटात। जाल्यार तुमी तांकां जॉब दिवंक शकना, हें सरकार तांकां जॉब दिवंक शकना। म्हणजे जर तुमी तांकां काम दिवंक शकना जाल्यार तेंचे एक धंदो जो आसा तोय धंदो तुमी तांकां हें घालपाक बंद करपाक पळयतात आनी भायल्यो टॅक्सी हांगसर हाडपाक पळयतात। म्हणून हें सगळें सरकार हे सरकाराचें आहा तें चुकीचें आसा। सरकारान जें कितें तेंचेर एक्शन घेतलें आनी कितें घेतलें तें तांकां तुमी तांकां धडपडपाचे प्रयत्न करूं नाका। तांकां रस्त्यार येवनी आनी आमचो पाठिंबो, म्हाजो स्वताचो पाठिंबो तांकां, कारण तांकां तेंचे अधिकार सरकार ह्या हिरोपण हिरोवन घेवपाचे प्रयत्न करता, हेजी चुकीचें आसा। ते मेहनती लोक, ते रात काम करता, तेणी इतले वर्सां काम केल्लें आसा, तांकां लागून ट्युरिस्ट हांगसर आयिल्ले आसा। इतल्या वर्सां ते लोकां हार्ड वर्क करता, सगळ्या हॉटेलांनी इकडे तिकडे सगळे कडेन ते टॅक्सीवाले आसा, आनी टॅक्सीवाल्याचे पोटार हेणी आड येवची न्हू। सरकारान हुकुमशाहीचे वाटेन वयचें न्हू। सरकारान आपलो विचार करचो, हेजेर फेर विचार करचो आनी तांगेले स्ट्रायक जे आसा, मोर्चे जो आसा, मोर्चे फाल्यां